कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। राज्यांत अपघाती मरणांचे सत्र सुरू। शुक्रारा 2 अपघातांनी दोगांक मरण। हरमल दुचाकीच्या धपक्यान रस्तो हुपपी उल्हास गोकर्णकाराक मरण आयले, जाल्यार फोंड्या ट्रक आनी दुचाकीच्या अपघातांत एकनाथ शेटकार हाका मरण आयले, तर ताची बायल गंभीर जखमी जाल्ल्यान तिका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या। मजगतीं कामरखाजन म्हापसा राष्ट्रीय महामार्गाचेर माल येरादारी ट्रक उमटलो। राज्यांत अपघाती मरणां थांबोन थांबनात। शुक्रारा 2 अपघातांनी दोगांक मरण। हरमल जाल्ल्या अपघातांत रस्तो हुपपी उल्हास गोकर्णकाराक भर वेगान येवपी दुचाकीन धपको दिलो आनी फुडें वचून एका स्कूटरीक आदळ्ळी, मात ताका हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेतूच मरण आयलें। मजगतीं ह्या अपघाताची घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेरान कैद जाल्या। मात ह्या घडणुके उपरांत रातीं थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर धडक दिवन अपघाताक जापसालदार आशिल्ल्या पुलिसांक अटक करपाची मागणी लावन दिली। जो मेरेन तांकां अटक करिना तो मेरेन आमी तांची कूड ताब्यात घेवचे ना, अशें गोकर्णकारांच्या घरच्यांनी स्पश्ट केलें। फोंड्या ट्रक आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत दुचाकी चालक एकनाथ शेटकार हाका मरण आयलें, जाल्यार ताची बायल गंभीर जखमी जाल्ल्यान तिका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या। मजगतीं पुलिसांनी ट्रक चालकाक ताब्यात घेतला अशी माहिती मेळ्ळ्या। कामरखाजन म्हापसा राष्ट्रीय महामार्गाचेर माल येरादारी ट्रक उमटलो। ड्रायव्हरा सयत 2 जाण किरकोळ जखमी जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हाजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केल्या। माडेल थिये वाठारांत बंगल्याक उजो लागून सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जालें। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागलो। उज्यान विजेची उपकरणां तशेंच फर्निचर उज्यान लासून बोबड जालें। हे घडणुकेची म्हायती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळ्या उपरांत ताणें घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणांत हाडलो। घरांत कोण नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी।
चोल्ला जांबळी ठाणे रस्त्यार अस्वल दिशिल्ल्यान लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. समाजान दादलो बायल समानताय हाडपाक पयलीं लोकांची मानसिकताय बदलपाची गरज आसा अशें मत बायलां आनी बाल कल्याण मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उक्तायलें. शुक्रारा आयोजीत बेटी बचाव बेटी पढाव कार्यावळीचे 10वें वर्स पुराय जाल्ल्या निमतान आयोजीत कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार राज्यपाल पी.आय. श्रीधरन पिल्लय, जिल्लोधिकारी डॉ. स्नेहा गिते, संचालक मॅन्युअल पॉरेटो, सचिव अरुण कुमार मिश्रा आनी हेर हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 10 वर्सां आदीं दादलो बायल समानता हाडपा खातीर बेटी बचाव बेटी पढाव ही कार्यावळ सुरू केल्ली. तेन्ना देशांतले लिंग गुणोत्तर उणें जाता. फाटल्या 10 वर्सांनी हातूंत वाड जाल्या. तशेंच बायलांचें शिक्षण घेवपाच्या प्रमाणांतूय वाड जाल्या. गोंयांत 2015 लिंग गुणोत्तर दर 1000 दादल्या फाटल्यान 933 बायलो आशिल्ल्यो. 2025 ते वाडून दर 1000 दादल्या फाटल्यान 977 बायलो जाल्यात. अशें जरी आसलें तरी आमकां हे विशीं आनीक उदरगत करपाची गरज आसा अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें. आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान गोमंतकान माणिपाल हॉस्पिटलाच्या सहकार्यान कर्मचाऱ्यां खातीर खाशेलें वैजकी शिबीर घडोवन हाडलें. ह्या शिबिरांत कर्मचाऱ्यां खातीर फुकट बोन डेन्सिटी तपासपाची सुविधा दिली. हे भलायकी शिबीर पणजेच्या श्री सारस्वत मंदिर हॉलांत जालें. बायलांनी आपल्या हाडांचे भलायकी कडेन लक्ष दिवचें असो संदेश ह्या उपक्रमांतल्यान दिलो. बायलां दिसा निमतान अशे कार्यावळींचें म्हत्व वाडटा अशें मत जायत्या सहभागी बायलांनी उक्तायलें. आंतरराष्ट्रीय शिमे लागसार भारतांतल्या पाकिस्तानाक वचपी अटारी रेल्वे स्टेशना लागसार हँड ग्रेनेड मेळ्ळा. हे घडणुके उपरांत सुरक्षा दळ सादूर जाल्यात. तेच बरोबर पुलिसांनी बॉम्ब जप्त करून तपास सुरू केला. म्हत्वाचें म्हणल्यार 2019 वर्सा सावन पाकिस्तानाक वचपी समझोता ट्रेन बंद जाल्या. रोडावेली ही शिमेवयल्या गांवा लागीं हो ग्रेनेड मेळ्ळा. पाकिस्तानाची शिमा ह्या सुवाती सावन थोड्याच अंतराचेर आसा. जप्त केल्लो हँड ग्रेनेड सामको पोरणो आशिल्ल्याचें प्राथमीक तपासान दिसून आयल्या, पूण ताची नेमकी स्थिती आनी धोक्याची पातळी तपासप सुरू आसा. ग्रेनेड मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी बॉम्ब निकामी पंगडान थंय पावून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. हो बॉम्ब कितलो पोरणो आनी हांगा कसो पावलो हाची चवकशी चालू आसा. हरियाणा मंडळ परीक्षेत हेर विद्यार्थ्यां बदला हाजीर रावपी 34 जाणांक अटक केल्या. ते सगळे 10वी बोर्डाचे परीक्षेत बशिल्ले. अटक केल्ल्या लोकांनी पुलिसांक वेगवेगळी कारणां सांगल्यात. तातूंतल्या चडशा जाणांनी आपलो मोग सिद्ध करपा खातीर दुसऱ्याच्या जाग्यार परीक्षा दिवपाक आयल्यात अशें सांगलें. जाल्यार कांय जाणांनी आपल्या सोयऱ्या आनी इश्टां खातीर परीक्षा दितात अशें सांगलें. अटक केल्ल्या 34 जाणांतले 6 नेण्टे आसात. अटक केल्ल्या मदल्या जायत्या जाणांनी सांगलें ते तांच्या इश्टिणीच्या सांगण्या प्रमाण इश्टिणीच्या भावाच्या बदला परीक्षा दिवपाक गेल्ले अशें मान्य केलें. जाका लागून तांचो तांच्या इश्टिणीचेर कितलो मोग करता आनी तिचे खातीर कितेंय करपाक शकता हें सिद्ध करपाक शकतले. हें प्रकरण नुहांतल्या माउंट अरावली पब्लीक स्कुलाचें आसा, जंय फटोवपाची घडणूक उजवाडाक आयली. दोन दिसां आदीं बेपत्ता जाल्ले चलयेचे तिच्या घरापासून 25 मीटर अंतराचेर रावपी मूळ मिरज शारांतल्या एका जोडप्यान अपहरण करून तिचो खून केलो. काल उसगांवां घडिल्ले हे घडणुकेन लोकां मदीं तिडकीचें ल्हार पातळ्ळां. चली बेपत्ता आसा अशी कागाळ आयल्या उपरांत पोलिसांनी चवकशी करपाक सुरवात केली. काल सांजवेळार परतून पुलीस चवकशी खातीर घडणुकेच्या थळार आयले तेन्ना जोडप्याची वागणूक दुबावीत दिसली.
पुलिसांनी तांची खोलायेन चौकशी केली तेन्ना ताणें आपलो गुन्यांव कबूल केलो. विशेष म्हणल्यार आदल्या दिसांनी दोगांयनी पुलिसां वांगडा मेळून चलयेक सोदपाचें नाटक केल्लें. पुलिसांनी राती उसरा फॉरेन्सिक पंगडाच्या हाजेरीन चलयेची कूड भायर काडली. तिच्या नाका आनी तोंडांत उदक गेल्ल्यान घुसमटून तिका मरण आयिल्ल्याचो अदमास आसा. ह्या दुबावी चोडप्यान 25 वर्सां उपरांत लेगीत भुरगें जावंक नाशिल्ल्यान निराशेन शेजाऱ्याचे चलयेक अपहरण करून तिचो खून केलो. ही घडणूक काळ्या जादवाचें प्रकरण आशिल्ल्याचें उक्तें जालां. कापेश्वराचे देवूळ बांदपा वेल्यान नवो गोंधळ निर्माण जाला. कापेश्वराचे देवूळ बांदपा वेल्यान आदले आनी आतांचे समितीन प्रसाद घेतले. दोगांकूय प्रसाद बरे आयले. आतांच्या समितीन घेतिल्ल्या प्रसादा प्रमाण देवूळ दुसरे कडेन बांदूं येता, पण पयलींचे समितीन घेतिल्ल्या प्रसादा प्रमाण देव थंयच आसा खंय. नव्या समितीचे पदाधिकारी सांगतात ते प्रमाण प्रसाद बरो आयला. प्रसादाची गजाल आतां ते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटेच्या कानार घालतले आनी तांकां बेगिनांतल्या बेगीन देवूळ बांदून दिवपाक सांगतले. दुसरे वटेन कापेश्वराचें देवूळ बांदपा खातीर पयलींचे समितीनूय प्रसाद घेतलो. प्रसाद जाला. प्रसादा वेळार ताणें 2-3 शब्द घेतले. ते प्रमाण देव कापेश्वर आपल्या मूळ स्थानारूच आसा आनी तो थंयच रावपाक सोदता. देवळा विशीं फुडलो जो निर्णय आसा तो गांवच्या समिती करतली अशेंय तांचें म्हणणें. मये गांवांत लोकवस्ती लागीं गव्यांचो वावर वाडला. देखून लोक भयभीत जाल्यात. दिसा उजवाडे हे गवे लोकवस्ती लागीं भोंवतात. काजू बागायतींनी बसून काजू पिकाची नासधूसय करतात. लोकवस्ती लागीं कळपान भोंवपी ह्या गव्यांक लागून लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. मयेच्या गांवळान वाठारांत लोकवस्ती कडेन गवे दिसा उजवाडे भोंवतना लोकांचे नदरेक पडटात. ताका लागून मये गांवांत भंय पातळ्ळा. सध्या काजू पिकाचे दीस आसात. हे गवे काजू पिकाची नासधूस करतात. गव्यांक लागून काजू बागायतदार काजींनी वचपाक बी येतात. रान खात्यान ह्या गव्यांचो बंदोबस्त करचो अशी लोकांची मागणी आसा. संवर्धना खातीर सरकार व्हड आदार दिता. रस्त्यावेली बेवारस कोरवां आसूं वा कत्तल करपा खातीर बेगीन कोरवांचें संरक्षण करपा खातीर आतां राज्यान गोशाळा तयार जाल्यात. ह्या गोशाळां खातीर सरकार बऱ्या प्रमाणांत अनुदानूय दिता. फाटल्या 3 वर्सांची आंकडेवारी पळयली तर वट्ट 51.90 कोटी रुपया अनुदान सरकारान ह्या गोशाळांक दिल्ले. सध्या गोंयांत वट्ट 8 गोशाळा कार्यरत आसात. हातूंत मये दिवचलची गोशाळा ही सगळ्यांत व्हडली गोशाळा जावन आसा. तातूंत 4245 परस मायज गोरवां आसात आनी सगळ्यांत कमी म्हणल्यार 7 गोरवां सांकवाळच्या गोशाळेंत आसा. तेच प्रमाण गोशाळा उबारपा खातीर 25 स्क्वेअर मिटर इतली सुवात आसप सक्तीचें, तर दर एका गोरवा फाटल्यान 5.5 मिटर इतली सुवात गोरवांच्या देखरेखी खातीर आसपाक जाय अशें पशुसंवर्धन खात्याचो संचालक नितीन नायक हांणी सांगलें. लायटरान दिवो लायता आसतना एक 70 वर्सां पिरायेच्या जाणट्या बायलेक मरण आयिल्ल्याची घडणूक सामकार आयल्या. पयले म्हायती प्रमाण उज्यान अचकीत पेट घेतिल्ल्यान त्या बायलेक गंभीर दुखापत जाली. जीएमसीन उपचारा वेळार तिका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. फातोर्डा बेरेस्तारा ही दुर्दैवी घडणूक घडली. बेपकेकाड कुडचड्या फाटल्या 14 वर्सां सावन सिवरेजीचो प्रश्न प्रलंबीत आसा. ह्या सिवरेजीक लागून थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. देखून संबंदीत खात्यान आनी थळावो आमदार निलेश काब्राल हांणी हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला.
बेतकीकाळ कुडचडे व्हडलो सिवरेजीचो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. हो प्रश्न फाटल्या 14 वर्सां सावन प्रलंबीत आसा. सिवरेजीच्या गाणयाऱ्या उदकाक लागून तळाव्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. येवच करप्यांक नाका तोंड बंद करून वचचें पडटा. देखून संबंदीत खात्यान आनी तळावो आमदार निलेश काब्राल हाणें बेगोबेग सिवरेजीच्या प्रकल्पाचें काम पुराय करून घेवचें, जेणे करून सिवरेजीचो प्रश्न सुटावो जातलो अशी मागणी तळाव्यांनी ह्या वेळार केली. गांजा तस्करी प्रकरणात वास्को पुलिशेन 2 जाणांक अटक केली. तांचे कडल्यान 4 किलो 28 ग्रॅमाचो 4 लाख रुपयांचो गांजो जप्त केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण खानापूर बेळगांवचो यशुनंद फ्रांसीस सोजा आनी पुण्याचो अयान राफीक शेख हे 2 तरणाटे खारीवाड्यावेल्या लक्ष्मी देवळा कडेन दुबावीत पद्दतीन भोंवताले. ह्या वेळार गस्तीचेर आशिल्ल्या वास्को पुलिशेन तांची चौकशी केली तेन्ना तांचे कडेन गांजो सापडलो. गुळे वखदा विरोधी कायद्या खाला दोगांय आड गुन्यांव नोंदयला. शेनवारा पडामळ शिरवळ एका मारुती व्हॅन गाडयेक उजो लागपाची घडणूक घडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घरांत कोण नाशिल्ल्याची संद साधून कोणे तरी मुद्दाम हो उजो लायला आसुये असो दुबाव कार धन्यान उक्तायला. केपें पुलिसांनी घडणूक थळार पावन पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. गोय हे शांतीप्रिय पर्यटक राज्य, पूण आयच्या परिस्थितीन वाडटे गुन्यांव पळयत जाल्यार गोय हे शांतप्रिय राज्य उरला काय असो प्रश्न उप्रासता. फाटल्या 6 वर्सांत गोंयभर 192 खुनांची प्रकरणां पुलीस स्टेशनांनी नोंद जाल्यात. गोंयांत वाडटी खून प्रकरणां पळयत जाल्यार पुलीस यंत्रणेचेर व्हडलो प्रश्नचिन्ह उबो रावता. 2019 ते 24 मेरेन खुनांचे आंकडे पळयत जाल्यार भयंकर दिसतात. 2019 वर्सा 33 खून नोंद जाल्यात. 2020 34, 2021 26, 2022 वर्सा 44, 2023 26 जाल्यार 2024 29 खून जाल्यात. पुलीस खात्यान जारी केल्ल्या ह्या आंकडेवारींत सगळ्यांत चड खून 2022 वर्सा जाल्यात. हे सगळे पळयले जाल्यार गोंयांत गुन्यांवकारांक गुन्यांव करपाक सोंपें जाला काय असो प्रश्न उप्रासले बगर रावना. प्रमोद सावंताचे भाजप सरकार कायदो सुवेवस्था सांबाळपाक अपेसी थारला काय म्हणीत हे स्थितीचेर काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकरान भंय उक्तायला. आपत्कालीन परिस्थितीन सगळ्यांत म्हत्वाची भूमिका आसता ती म्हळ्यार उजो पालोवपी दळाची. उजो पालोवप रस्ते अपघात, भुंयकाप, हुंवार, उद्देगीक धोके आनी हेर आपत्कालीन परिस्थितीक लागून जिवीत आनी मालमत्तेचें लुकसाण जावचें न्हय म्हूण उजो पालोवपी दळ सदांच तयार आसता. उजो पालोवपी दळांतले जवान अशा तरेच्या आपत्कालीन परिस्थितीन आपलो जीव धोक्यांत घालून असली संकश्टां हाताळटात. मात कांय खेपे घडणुकेची सुवात सोदपा दळाच्या जवानांक कठीण जाता. ह्या समस्यांचो सुटावो करपा खातीर उजो पालोवपी दळान एक ॲप तयार केला. अग्नी संदेश अशें ह्या ॲपाचें नांव. 29 नोव्हेंबर 2024 मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ह्या ॲपाचें लोकार्पण केल्लें अशी माहिती उजो पालोवपी आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालयाचो संचालक नितीन रायकर हांणी दिली. बोरीमोळ केपां वाठारांतल्या खेळा संकुलाची अवतिकाय जाल्ली आसा. संबंदीत खात्यान ह्या संकुलाचेर पुराय दुर्लक्ष केल्लें दिश्टी पडटा.
नव्यानूच बांदिल्ल्या खेळा संकुलाच्या भिंतीक चीर पडला, तशेंच जमनीक घातिल्ले सगळे टायल्स लेगीत फुटल्या. देखून हे संकुलन बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचे अशी मागणी खेळा संकुलाचे सहाय्यक अजित देसाय हांणी केला. गंगा न्हंयदेगेर जशी गंगा आरती जाता तशीच आता नारव्या संगमाचेर म्हादयची आरती जातली. पर्यटन खात्यान आध्यात्मिक पर्यटन चालीक लावपाच्या उद्देशान आरती डॅक विकसीत करपाचो प्रकल्प घेतला. दापूचे 5 कोटी रुपया मोडून हो प्रकल्प उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. गंगा न्हंयदेगेर जशी गंगा आरती जाता तशीच आता नारव्या संगमाचेर म्हादयची आरती जातली. आठ, 9 आणि 10 मार्च अशे 3 दीस राज्यात खर वत आनी गरमेची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लोय हवामान खात्यान दिला. हवामान खात्यान राज्यात खर वत आनी गरमी वाडपाची शक्यताय उक्तायल्या. 8 ते 10 मार्च मजगती खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. हे 3 दीस राज्यात खर वत आनी गरमी वाडपाची शक्यताय आसा. तशेंच 10 मार्च मेरेन चडांत चड तापमान 37 अंश सेल्सियस उरपाचो अदमास खात्यान उक्तायला. देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लोय हवामान खात्यान दिला. गोंयांत सध्या गरमेचे दीस सुरू जाल्ले आसून लोकांनी खास करून जाणटे आनी भुरग्यांनी गरमेच्या उबाळा पासून त्रास जावचे न्हय म्हूण जतनाय घेवपाची गरज आसा. उश्णतायेच्या खडसाणीक लागून हीट स्ट्रोक येवप तशेंच हेर त्रास जावपाची शक्यताय आसता. गरमेच्या उबाळा पासून बचाव करपा खातीर हलक्या वजनाचे, हलक्या रंगाचे आनी सदळ कपडे घालचे. घरांत आनी खास करून रांदपाचे कुडींत हवा खेळटी उरपा खातीर दारां आनी जनेलां उक्ती दवरची. दनपारच्या 12 जनेलांक कर्टन, कपडो वा बेडशीट लावचे. डिहायड्रेशन टाळपा खातीर भरपूर उदक, फळांचो ज्यूस, ताक, लस्सी वा हेर पातळ पेयां पिवची. गोंयांत सध्या गरमेचे दीस सुरू जाल्ले आसून लोकांनी खास करून जाणटे आनी भुरग्यांनी गरमेच्या उबाळा पासून त्रास जावचे न्हय म्हूण जतनाय घेवपाची गरज आसा. आवयच्या दुधाचेर आशिल्ल्या भुरग्यांक गरमेच्या दिसांनी चड वेळ दूद पाजपाची गरज आसा. 6 म्हयन्यां वयल्या ज्या भुरग्यांक पूरक आहार दिवपाक सुरवात केल्या तांकां मदल्या वेळार थोड्या प्रमाणात गरम केल्लें थंड उदक पिवपाक जाता. ल्हान भुरग्यांक न्हिदपा खातीर घरांतली थंड जागा निवडची.